Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Worship you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumya jizo aradan to kanaman to kapranam to kavistan ji chit to sanandar silandu. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Praise you, Lord. Glory, 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 Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. I worship you, Lord. I worship Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Hira baba rakha vrada gashandar barakara kala rakala vrada gashandar barakara kala rakala vrada gashandar. Hira the baba rakala vrada gashandar. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glory to mighty God. I worship you, worship you, worship you, worship you, worship you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Glory, glory, Worship glory, you, glory, Jesus. glory, 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 glory. Papa Shade Sade Bakara Bala Rakala Vrada Gashandar. Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, Praise you, Jesus. Lord. Praise Glory, you, Lord. glory, Worship glory, you, glory, Jesus. glory, 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 Thank glory, you, Jesus. glory, Thank you, glory, Father. Thank you, glory, Jesus. glory. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, We worship you, hallelujah, Jesus. hallelujah. Worship you, Father. Worship you, Jesus. Shikoloro shindi alabaro totoro. Thank you, Jesus. Ikala rokoti alabarati angaliot koshi. Iporoshati angaliat katalaba. Il roshoro diamianeloro kaba. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Glory, 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 glory. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord. Glory, glory, glory. Mighty God, hallelujah. Worship you, Jesus. Worship you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hira de baba rakala vrada shandar bara karbala rakala vrada. Hira de baba rakala vrada shandar bara karbala rakala Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. I worship you, Lord. Hira baba rakala vrada shandar bara Jesus. Jesus, Jesus. We lift up your name, O Lord Jesus. We adore you, Lord Jesus. We love you, Lord. We praise you for your glory. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Worship you, Jesus. I worship you, worship you, worship you, worship you. Aradan to Kapa, Aradan to Kaju, Aradan to Kapoitratma, Maima to Kapa, Maima to Kaju, Maima to Kapoitratma, Blab to Kapa, Blab to Kaju, Blab to Kapoitratma, Jay to Kapa, Jay to Kapoitratma, Hosanna, hallelujah, 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 hallelujah. Karanga to Karkan, so these to customer their prayer, Ami to customer Pankadita Sumaja, Yavala. जाऊंचे लाइव सेक्शन तुका समर्पण दी जी कोण समय जो आजम चे संगत आई जॉइन जाता तंगा सगळ्यांना जगत मातुका समर्पण कदीदा त्यावेळार मगळा जेजू कंचित अडकळे आमचे वरी येण्यातले बरी सगळे इन्स्ट्रुमेंट्स आणि सगळे बाबा तुझ्या पवित्र अमलिक रक्तान नितळ कर परिशुद्ध कर आणि सगळे वाईटाचे सुक्ते सगळे पाडाव जाऊन दे आणि तुझी स्तुती करून तुका अर्गांदी घेऊन छोडकळे सगळे तुटून पडून या वेळार जेच्या पवित्र नावान मागता असताना तुझी दैविक सकत पवित्र आमचे ते देवण येऊन या वेळार हालेलुया 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 हिरा बाबा राखला वराचा सदरवा चीज जैसा मागण्या आम्ही आराम करूया बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र सा तुझे राज आमकाय तुझी सरदार संसारांचा आमचा दिसपडतो ग्रास आज आमकादी आणि आमचे चुकलेल्या आमचिता तशी आमची बात मागोस आणि आमका ताळणी पडून देऊ नका पुन्हा आमका नमान मरे कृपेन वरलेले सुमती जे संगता श्रेम ते तू सदैव आणि सदैव पॉल जो चेंजेसो भगन मरे देवाचे महिमा प्रकाशित नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या लढाई महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या तुमका समेस्तांग वडमागान आम्ही स्वागत करता या मागण्या समाधी संगता मिळून देवाची स्तुती करूया देवा गर्गंदिया कालच्या दिसास आम्ही जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे फेस्त आम्ही आचरण केले संतोष आणि उल्हास आमच्या कुटुंबात आसलो आणि तत्व उल्हास आणि सदामकार नेक्स्ट आणि एक वर्ष अखेर जाता मसरी आमचे ते तत्व उल्हास तत्व संभ्रम तत्व देवाचे ते असलो मोग आमकां सदांच आमच्या जिवितांत आसूंक जाय देखून देवाची स्तुती करूया देवा गर्गंदिया देवाची महिमा आमी वक्या कित्याक देवाच्या सद्रीमकार आमी असल्यार आमकां सदांय संतोष मेळटा देवाचे सांगत आमी असल्यार तर संतोष आमकां मेळटा आनी केदळत आमकां निरासपण येना सलवण येना देखून सगळीं मेळून देवाची स्तुती करूया देवा गर्गान दिवया आनी देवाची महिमा आमी वाक्यान या खाली पेटोवन
ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ. ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ 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 ಆನಂದವೇ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲು. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲು. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲು. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲು. ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೀ ಮಾಡಿದೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೀ ಮಾಡಿದೆ ಯೇಸು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ. ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ. ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ. ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ. Praise the glory, 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 glory. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ. 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 ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಾರಿ ಹೇಳಲು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡಲು. 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 ಆತ್ಮನ ಬರದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು, ಆನಂದ ತೈಲದಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಆತ್ಮನ ಬರದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು ಯೇಸು, ಆನಂದ ತೈಲದಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ. ಆನಂದ ಆನಂದ
ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ 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 ಬರ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವೆ ಹಲವರುಷ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ Thank you, Jesus. Worship you, Lord. ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ Worship you, Jesus. Worship you, Almighty Lord. Hallelujah. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Oh, Lord, Ashiriyar. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. Oh, Logoro Shalagariala Botiangalia. Worship you, Jesus. Worship you, Father. Let your anointing descend, Lord. Let your anointing descend, Lord. Pour out your spirit. 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 ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಗೋಲರೋ ಕಶಿಲ ಬರಾಧನೆ ಯೋಗ್ರೋ ತಲಬ ಇಲ್ರೋ ಶೋಲೋ ಗೋಲೋ ಬಲ ರೋಶಲ ಬಾಬಾ. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Goloro Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, glory, 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 glory. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवाचे उतरम का सांगता देवाक कोण शरण येता तो देवाची स्तुती करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून देवा मुझ्या देवा तुका हांव सोदून आसा तुका म्हजो आत्मो ताण येता सुके करडे उदक नकलेल्या धरणी भाशेन म्हजी कूड तुका अतरेकता. दावीद रायन केल्ली किर्तनां पळया ताका ते पवित्र आत्म्याची तान लागली आनी ताणें किर्तनां इतलीं गायल्यान की देडशें किर्तनां ताचे तावन आमकां मेळ्ळ्यान. आणि तसेच आज आम्ही त्यात दाविदा बरी आमकां ती तान लागायचे त्या पवित्र आत्म्याची तान आमकां लागल्यार मात्र आम्ही त्या उदक नातलेल्या धरणीर कशें उदक मेळच्या खातीर धरण ताणयता तशें आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याक ताणयल्यार पवित्र आत्म्याची स्तुती केल्यार खंडीत जावन आमकां तो दिता. प्रेज द लॉर्ड. आनी वाळत्या उदकाच्यो जरी हांव तुमच्या काळजांत उमाळश्यो करतले म्हणटात सरेस्पर देवाच्या उदार्थ जोवाच्या वांजेलान 7व्या अध्यायांत 30 आनी 7 आनी 8 वाक्यान सांगता हांव तुमच्या काळजांत वाळत्या उदकाच्यो जरी उमाळोंक लायतलो. देखून आमकां तान लागायचे तान लागल्यार मात्र उदक पिवंक बरें जाता. तशेंच पवित्र आत्म्याची तान लागल्यार मात्र देवाची स्तुती करूंक आमकां बरें जाता. प्रेज द लॉर्ड. देखून सगळीं सांगता मेळून देवाची स्तुती करया. कित्याक देवाचें उतर सांगता जीनभर हांव तुका वाखणतलो सर्वेस्परा तुज्या नांवान म्हजे हात हांव उबारतलो तुज्या नांवाक हांव म्हजे हात उबारतलो आनी जीनभर हांव तुजी स्तुती करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून आमकां एक अवकाश दिला एका समाराचे एक घंटो देवाची स्तुती करून देवाक अर्घां दिवंक एक वर्तो अवकाश देवान आमकां दिला. देखून देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्घां दिवया देवाची महिमा आमी कित्याक देवाक आसाद जाल्लें खंयचेंच ना मागच्या भावा आनी भयणी. तर थंय देवाचे उतर सांगता लुकाचो वांजेल 1 अध्याय 30 आनी 7 वाक्या मरी माय गब्रियल बुडवो येवन सांगता देवाक आसाद जाल्लें कितेंच ना देवाक आसाद जाल्लें कितें ना सोर समती साद देवाक. देखून आमचे थंय कालच्याच दिसा आमी ते संभ्रम आचरण केलो तो संभ्रम सदां नीत आमच्या जिवितांत आसायचे तो आमच्या सांगता आसा तो आमच्या सांगता जिवंतपण जाल्लो जेजू आनी जीवनपणाची सकत ताणें ह्या संवसारांत आसतना असल्या सक्तेच्या गी ढबलाच्या गी चड ताची सकत ती सकत आमचे थंय जियेता ती सकत आमचे थंय आसा. देखून ती सकत आमच्या जिवितांत आसा. देखून तीच सकत आमी ती भोगडवण असो भगार ते अनॉयंटींग ते अभिषेक आमकां देवान दिल्ले सगळें ते आमी मुखार सरून वचूंक देवाची स्तुती करया देवाक अर्घ दिवया देवाच्या महिमान आमकां वाक्यांनी कित्याक आमकां एकल्याक विविंगड रितीने देवान आमकां उपकार केल्या ते उपकार सगळे मतीन धर देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्घां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.
ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ 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 ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಲಾಗದಂತ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು ಎಣಿಸಲಾಗದ ಅತಿಶಯ ಮಾಡುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು ಹೇಳಲಾಗದಂತ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು ಎಣಿಸಲಾಗದ ಅತಿಶಯ ಮಾಡುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಒಣಗಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜಲವನ್ನು ನರಿಸುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಹರಿಸುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು ಒಣಗಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜಲವನ್ನು ಹರಿಸುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಹರಿಸುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನನ್ನ ಆಸೆಯಾಕಾಂಕ್ಷೆ ನೆರವೇರಿಸುವವ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವ ಪೂರೈಸುವಾತನು ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು ನನ್ನ ಆಸೆಯಾಕಾಂಕ್ಷೆ ನೆರವೇರಿಸುವವ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವ ಪೂರೈಸುವಾತನು ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನೆ
ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಯೇಸುವೇ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. Hallelujah, hallelujah. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, I worship you, I worship you, Jesus, I worship you, Lord. ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. Let's all worship our Lord. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. Oh Lord, praise you Jesus, worship you Lord. सगळी हर्षिया या देवा, वंदिया किलो गोरो शाला बाबा बाबा आराधना करिया देवा. किलो गोरो शाला बाबा गलिया कतला. Worship you Jesus, let your power descend Lord. Ura Let your ba 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 anointing ba ba descend ba ba Lord Jesus. Iriya Kilo ya goरो ya ya शाला ya ya. garabalia ragalia. Ura da ba 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 shadar ba karbala. Ira ba ba rakhala. Worship you Jesus, hallelujah, hallelujah, Glory, 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 glory. Ira ba ba rakhala ba da shadar ba. Ira ba ba rakhala ba da shadar. Thank you Lord, 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 thank you Lord. Praise you Lord, glory, 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 glory. Ura ba ba rakhala ba da Jesus, 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 Jesus. एकल्या व्यक्तीक तेदळ ताप येवचो कितेंगी इन्फेक्शन आसा बॉडीन त्या ब्लडान कितें इन्फेक्शन येवन तेदळ ताप येवचो असल्या एका व्यक्तीक जेजू गूण करती आसा, आपोडती आसा. जी कोणाक असले खंयचेय समस्या आसा जाल्यार तुमी मागा ह्या वेळार क्लेम करना आनी मागा हे तेदळ ताप येवचो. हे ब्लडान इन्फेक्शन आसले वरवीं असले ताप येवचो आनी ह्या वेळार जेजू संपूर्ण तरान गूण करता. हे सगळे तेचे रगतच नितळ करता, पवित्र करता, ह्या वेळार सुटका दिता. हिरा बाबा राखाला बरं शंदर बरं खरं बरं जीज जीज जीज. एकल्याच्या घरांत तेदळ समस्या उपसतात. जावंक पुरो ते गोबायलेमध्ये समस्या उपजतात. असले एका कुटुंबांत मस्त समस्या तेदळ गोबायलेमध्ये केदळे समस्या उपजतात. असले समस्या जेजू परिहार करते आसा, तांचे मध्ये एक कोट हाडते आसा, तांचे ते माये मग एक असते, तांचे सगळे समस्या खंयचे गे खोट्या सक्तेद्वारे सगळे तांच्या कुटुंबांत तांच्या गोबायलामध्ये जाती आसा, हे सगळे डेलिव्हरन्स करते आसा, सुटका दिते आसा. जी कोणाच्या कुटुंबांत अशें आसा गोबायलामध्ये कितें घुसपट गोंधळ आसा त्या वेळार मागा तुमकां सुटका मेळटा जेजू. अरे बाबा राखाला बरं शंदर जीज जीज जीज. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सगळे आमी आराधना करिया जेजूक. एक घडीभर आराधना करिया, एक घडीभर दोळे तुमचे धांपा आनी सगळे काळजांत जावन जेजूक आराधना करिया. तुमचे ते असले हर एक कितेंय आसूंक पुरो ते खंयचेय वायट सवय आसूंक पुरो सगळे जेजूक एक घडये समर्पण कर दिया. हर एक पातची जिणी समर्पण कर दिया. हे 40 दिसांनी आमी वेगळे तरान मागणे केले, उत्सवाट केली आनी जायते मिसावचे बलिदान आमी पात्र घेतलो आनी अशें आमी एक नितळ जिणी जिवंक एक निर्धार काण गेल्लो आसा. तो संपूर्ण तरान वचचे, मुखार वचचे. देखून देवाची कापळत मागया, देवाची कृपा मागया, आमच्या कुटुंबाच्या सणा खातीर मागया. ह्या वेळार देवाची विशेष कापळत मागया ह्या वेळार आनी देवाक आराधना करिया. देवाच्या कित्याक तो केदाळाक बदलनातलो देव, ताचे कडेन बदलवण्याची सावळीत ना. देखून तो
त्याची बसवणे सगळे आमचे ते पळतात आणि 8,000 जागी सर बसवणे पवित्र पुस्तकात म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर केल्ले आसात ते सगळे आमच्या जिविताक कितें जाय त्यो बसवणे आमी क्लेम कर मागया ह्या वेळार कित्याक तो बदलना हर एक उतर आमचे ते जारी करता तो आनी तो जारी जातात आमी क्लेम करताना ह्या वेळार मागया आमी त्या देवाक आराधन करूया ताची स्तुती करूया ताची महिमा आमी वाखाणया हालेलुया हीरा बाबा राखा बाबा चंदबारी हीरा बाबा राखाला बरत आराधने बाबा राखा ಮಾರ್ಪಡದ ದೇವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಾತು ತಪ್ಪಾದ ದೇವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಾರ್ಪಡದ ದೇವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಾತು ತಪ್ಪಾದ ದೇವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಮಾರ್ಪಡದ ದೇವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಾತು ತಪ್ಪಾದ ದೇವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಸೃಷ್ಟಿಯು ಮಾರ್ಪಡುವುದು ಕಾಲವು ಮಾರ್ಪಡುವುದು ಸೃಷ್ಟಿಯು ಮಾರ್ಪಡುವುದು ಕಾಲವು ಮಾರ್ಪಡುವುದು ರಾಜ್ಯವು ಮಾರ್ಪಡುವುದು ಮನುಷ್ಯನು ಮಾರ್ಪಡುವುದು ರಾಜ್ಯವು ಮಾರ್ಪಡುವುದು ಮನುಷ್ಯನು ಮಾರ್ಪಡುವುದು ಮಾರ್ಪಡದ ದೇವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ Worship you, Lord. Rabba. ಮಾತು ತಪ್ಪಾದ ದೇವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನೀವು ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಪಡದ ದೇವರು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಲೋಕವು ಮಾರ್ಪಡುವುದು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾರ್ಪಡ್ತಾರಪ್ಪ ತಂದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾರ್ಪಡುವಾಗ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ವೀರ ಬಾಬಾ ರಕಲ ವರದದ ಚಂದ್ರ ಬರ ಖರಬಲ ರಕ್ಕಲ ವರದ ಚಂದ ಬಾಬಾ ರಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಈರ ಸೂರ್ಯನು ಮಾರ್ಪಡುವನು ಚಂದ್ರನು ಮಾರ್ಪಡುವನು
ದೇವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಾತು ತಪ್ಪಾದ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 Hallelujah, 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 ಆರಾಧನೆ 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 Spirit, come down, Lord Jesus. Fill us with the power. ಆರಾಧನೆ Worship you, Lord. ಆರಾಧನೆ Thank you, Jesus. ಆತ್ಮನೇ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮನೇ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮನೇ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮನೇ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮನೇ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮನೇ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ತುಂಬಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ತುಂಬಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಆರಾಧನೆ 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 Thank you, Jesus. Holy Spirit, rain down, Lord. सगळी स्तुती करूया घट्ट ताळ्यान स्तुती करूया पवित्र आत्म्यान सखत आम्ही या वेळार अनुभव करूया हिर बाबा राखाला वेळा दोळे दांपा आणि माग या वेळा देवाची सकत तुमच्या कुडींत वाळची तुम्ही पळयताले तो अनुभव तुम्ही करताले त्या वेळा हिर बाबा राखाला वरदगा चंदर बारा खरबाला राखाला वरदगा हिर बाबा हिरले हरले आलेले 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 हिर बाबा राखाला वरदगा जय जय बाबा शतबारिया सुरी सिरी बाबा आत्मरे सुरी सिरी अग्निया सुरी सिरी 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. कंपून कर जिजो आशीर्वाद कर एकल्याचे जीवित आशीर्वाद कर त्यांच्या कुटुंबाने तुझी सकत वाळीस पवित्र आत्मा वाळा तुझी सकत वाळई त्यांच्या उच्चान सगळे किती वाईट असा कोटेपणाचं बस म्हणून या वाळा सुटका दी हिरा बाबा राखाला बरं
वरदग शंदर बर खर चीज शबाबा रखला वरदग शंदर हीरा बाबा रखला वरदग शंदर बर खर बला रखला हीरा बाबा रखला वर चीज थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू ग्लोरी 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 बाबा 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 हीरा बाबा बाबा रख बाबा हीरा बाबा रख बाबा हीरा बाबा रखला वरद बाबा रिखर कर चीज थैंक यू फादर थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरी 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 हीरा बाबा रखला Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise you Lord, glory, 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 mighty God. I worship you Lord Jesus, thank you Father, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise you Lord, glory for mighty God, hallelujah, worship you Jesus, thank you Father, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. तुमका समेस्तांग जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे फेस्त हांव बरें मागता तुमकां आशिर्वादीत जाल्लो जेजू आमकांय आशिर्वादीत करून दी आनी सगळ्या तरेन कशें संवसारान जैत वेलां आमकांय संवसारान जैत व्हरूंक ताची सकत ताचें बळ ताची कृपा आमकां सदांच मेळो दी म्हूण मागता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज थोडो वेळ देवाचें उतार आमी नियाळ करया जेजूचें मरण आनी पुनर्जीवनपण आनी हो वेळ एक जगतो वेळ जावन आसा आमी हाचे विशय नियाळ करचे वारी वाजबी जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी वाचयेत आमी जोहांचो वांजेल 11 अध्याय 25 वाक्य आनी 20 आनी 6 वाक्य जॉन चॅप्टर 11 वर्स 25 and 26 अशें म्हणटा आमकां जेजून तिका सांगले हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आणि जो कोण जिवंत आनी जो कोण आमी जिवंत आसा म्हाका सत म्हणटा आनी जो कोण तो जेजूक सत म्हणटा तो ससनाक मरचो ना प्रेज द लॉर्ड केदी व्हडली बसावणी मगाच्या भावानी मेळ्ळी ह्या बायबलांत असल्या सगळ्या बसावण्याच्या की एक उत्तम बसावणी जावन आसा ही एक पयल्या स्थानार आमी घाली येत 8,000 बसावणी आसात त्या 8,000 पयले जावन फक्त ही बसावणी घाली येत हांवच जिवीत आनी जिवंतपण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा तो म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक जियेतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर आमकां आपोवणें दिल्लो देव ह्या खातीर आपोवणें दिला आमकां ह्या संवसारान दडलां कित्याक हें सर्गीचें राज हांवें आनी तुवें आपणायचें आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत आमी वांटो घेवचे आनी जेजू सांगता आमी पुनर्जीवन जायचे आनी ससनाच्या ससना ताचे सांगता जियेचे म्हणलो उद्देश आमकां ह्या संवसाराक धाडिल्लो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर आमी बेश्टेन ह्या संवसाराक येवना ह्या इल्लेशी आमची कमाई करणे घर बांदून आमचे ते कुटुंब बांदून हाडून तितल्या खातीर मात्र न्हय हाच्या उपरांत आनी एक जिवीत आसा तें ह्या संवसारान आमी जोड खान घेवचें देखून देवाचें उतर आमकां सांगता आमकां एक बसावणी दिल्या तत्व पुनर्जीवनपण आनी कालचे दिसा आमी फेस्त आचरण केलें पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताचें आनी हो सगळो अब्धो आमकां हालेलुया सगळें गायन आमी करूंक आसा आनी सगळी महिमा आमकां एका दिसा मिसा वेळार गावंक आसा कित्याक आमी पास्कांच्या काळार आसा प्राजताच्या काळांतावन पास्कांच्या काळाक उतरोवणी आमची जाल्या आनी 40 दिसांनी आमी एकल्यांनी खंय ना खंय इल्लेशे तरी दोंडोण्यो कणगी इल्लेशें मागणें चड केलां खंडीत जावन आनी मिस्टरच्या बलिदानाक वचोन गी आराधना वचोन गी आमी ते जोड कान गेला देखून आमी हे जोन कान गेल्लें के दीस आमी वगडावन वचो तशें जाल्ल्यान न्हू जे 40 दिसांनी आमी एक प्राजताच्या काळार आमी गेले हांव कशें आमी गेले तांचो मुंदर सुनो बारी सुलभ आमकां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आतां खरेंच मुग्धले म्हणून परते फाटल्या जिविताक येचें नाका देवाचें उतर सांगता आमकां जर आमी वाचल्यार इस्रायल परजेक सर्वेस्पर देवान त्या इजिप्ताच्या गुलामगिरींतल्यान भायर काडटा आसतना जे परव्याचे सैन ताच्या फाटल्यान येताले तांकां मारूंक तांकां जुशी मारूंक परव्याचे सैन तेदळ मुसर देवाचो दूत उज्याच्या खांब्या रुपार तांच्या मुखल्यान आसुल्लो आनी तशेंच मोडाच्या खांब्या रुपार तांच्या मुखल्यान आसून तांकां वाट व्हरतालो पूण जेन्ना दुस्मान तांच्या फाटल्यान येवंक सुरू जाले देवाचें उतर सांगता उज्याचो खांबो ताचो स्थान सोडून फाटल्यान वचून रावलो आनी मोडाचो खांबो ताचो मुखलें स्थान काण घेवन वचून ताणें फाटल्यान वचून रावलें कित्याक त्या लोकांक रक्षण करचे खातीर
इस्रायल परजेक राखण करच्या खातीर आनी थंय रावून त्या इजिप्ताच्या लोकांक काळोख करून हांकां उजवाड दिलो आनी हांकां मोडां करून तांकां वत दिलें. तशें जाल्ल्यान तांचे फाटल्यान धांव रावली. तांकां धरूंक जालें ना, कित्याक देव तांच्या मदेगांत आसलो आनी तांकां काळोखांत शेवटिलें आनी इस्रायल परजेक उजवाडांत चलोवन दिलें. देखून मोगाच्या भाव आनी भयणी, आमी जें कितें निचेव केला बळे 40 दिसांनी आमी एक निचेव केल्लो आसा, तो निचेव सोडचो न्ही. जे कितें आमी थोड्यो वायट सवय आसल्यो सोडल्यात, जे कितें आमचे थोडे दान धर्मिल्लें चड केलां, जावंक पुरो हेरां खातीर मागणें इल्लें चड केलां, जावंक पुरो इंटरसेशन करूंक आमी बसल्या जावंक पुरो, ह्यो सवय सोडच्यो न्ही. कित्याक आमचो दुस्मान फाटल्यान आमचे मुखार आमच्या फाटल्यान धांवडावन हाडते आसा आमकां. आमी ताका भियोन रावचें न्ही. बागार देव आमच्या पक्षेन रावून ताका चलविता, आमकां जैती दिता. कित्याक आमच्या मुखार पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमच्या मुखार पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आसा. देखून ह्या संवसाराक भिये नाकात, कोणाक ते भिये नाकात. भियोन चलतले मनशां थंय पवित्र आत्मो ना. मोगाच्या भावा आनी भयणी, जो कोण भियेता पळय तांचे कडेन पवित्र आत्मो ना. भिवकुरो पवित्र आत्मो देवान आमकां दिवना. जो भियेता जाल्यार तो सैतानांत हांव येता उडास दवरिजे. बे सैतानांत घालचें. सैतानान तुवें तुज्या जिवितांत तुवें इम्प्रुवमेंट जायनातलें बरी, तुज्या जिवितांत तुवें फुडें वचनातलें बरी, तुका तुजें जिवीत मोडून घालचें, काड्डावन करचें. त्या सैतानाचें काम एक भें म्हणलें तुज्या काळजांत घालना. देखून भिये नाकात. भिया आसलो मनीस पवित्र आत्म्यान भरना. तो पवित्र आत्म्यान ताका जायना बरोवंक. कित्याक म्हळ्यार सैतानाचें फळ ती एक व्हडलें भें म्हणलें मनशाच्या जिवितांत घालना. हर एका संगती विशयान भिरांत घालून ताका मोडून दवरता तो सैतान. देखून भें म्हणलें ना आमकां. कित्याक भें म्हणलें आसोंक म्हणून. 2 तिमोथी चॅप्टर 1:7 सांगता. तिमोथीचें दुसरें पत्र 1 अध्याय 7वें वाक्य. देवान आमकां भियोंक करता आत्मो दिवना. देवान आमकां भियोंक करता आत्मो दिवना. बगार धैर्यादीक मोगाळ आनी स्वानियंत्रित करता तो आत्मो दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1, 2 and 3 सांगता. जो सवांजेल 14 अध्याय 1 ते 3 वाक्या. तुम्ही कळवळची नाही. तुम्ही कळवळची नाही. ह्या संसारांत आसून तुम्ही कळवळ नाकात म्हणटा जेजू. कळवळची नाही. देवाचेर विश्वास देवाचेर सर्वेस्पोर देवाचेर विश्वास दवरा. म्हजेर विश्वास दवरा म्हळ्यार जेजूचेर विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातल्ली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंत सांगतो आसलो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो म्हळ्यार तुमकां एक कूड रिजर्व करून दवरता म्हणटा समी. आनी कालच्या दिसा तें फेस्त आमी आचरण केलें आनी तो पुनर्जीवन जावन सर्गींच्या राजाक गेला आनी आमचे खातीर बापाच्या उजव्याक बसून आमचे खातीर विनंती करता. आमचे खातीर ताणें एक कूड तयार केला. मोगाच्या भाव आनी भयणी, एखाद्या वेळार हे भाग आमी होगडायता जाल्यार तें तुज्या नांवार आसलें कूड तें तूं उरतालें, खाली पडतालें. तो जागो केदाळा भरसो आमी चिंताव गे पुरा. थोडे सांगते आमी चिंताव गे. संवसारांत आमच्या मजेन आमी एक जियेता. ही आमी चिंताव गे. देवान तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत मात्र न्ही, सर्गींच्या राजांत एक कूड, एक जागो तयार करून दवरला. तो जागो एखाद्या त्या जाग्याक तूं वचना जाल्यार तो जागो खाली पडटा न्ही गे. ते पळयतना देवा कितलें बेजार जायत न्ही गे, कितलें दूख पावत. ह्या जाग्याक एका मनशाक हांवें नेमक केल्लो, तो मनीस आज हांगा पावोवना न्ही. हे भुरगे हांवें ह्या जाग्या खातीर हांवें नेमक केल्लो, ते भुरगे आज हांगा पावोवना न्ही म्हणून कितलें ताका बेजार जायत, खंत जायत न्ही गे त्या भुरग्याची. ते भुरगे हांव आनी तूं न्ही गे. देवाचे मोगाची रचना आमी न्ही. ताच्यात सारक्याचे स्वरुपाचे केल्ले न्ही. उत्पत्ती ग्रंथ 1 अध्याय 20 आणि 7 वाक्य सांगता. ताच्यात सारक्यान आनी स्वरुपान म्हाका आनी तुका रचले. आमी देवाच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची आमचो तो कितलो मोग करता पळय, कितली आमकां बुजवण दिता, कितले आमकां जय त्या संवसारान दिता. आमी ताका सांगता आसा जे मा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आनी वचून तुमकां एक हांव जागो तयार करतस हांव आसतलो. थंय तुमी आसच्या खातीर हांव आसता. थंय तुमी आसच्या खातीर हांव फाटीं येवन तुमकां हांव तुमकां म्हजे सवय आपण व्हरतलो. प्रेज द लॉर्ड. जेजू सांगता वेचे कितलें सोबीत कार्य न्ही गे, कितलें सोबीत, कितलें एक संतोशाची घडी न्ही गे. आमी देवा सांगता वेचे जेजून आमकां आपण व्हरचें, त्या बापाच्या सदरे मुखार आपण व्हरचें. जेजू तो खुद्द आमकां आपण व्हरता न्ही गे. ताची बासावणी न्ही गे ही केल्ली. आनी कोणाक तो धाडटा की खुद्द तोच येता. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ओडल तो एक
एक साक्ष हांवें आयकली ओडुलसो. त्या साक्षेन ते बहीण कितें म्हणटा जाणान गे, ते विशेष जावन ताका एक मरणाच्या तणीर आसलेले, एक पिडा येवन कस्तांत आसले, मरणाच्या तणीर आसलेले. आनी राती ताका एक सोपण पडटा आनी त्या स्वप्नांत ते मरून देवाच्या सदरे मुखार येता. आनी सदरे मुखार येता आसतना ते सगळे ताच्या पक्षी कोण्णीनात, सगळे ताका वाद विवाद मांडचे. वो सैतान ताचे विशयान वाद विवाद मांडटा. देवा कडल्यान झुजून आसा, हाळे ताणें अशें केलां तशें केलां, सगळे ताणें केल्लीं हर एक कर्तुवां ह्या संवसारांत ते चेडवान केल्ली हर एक चुकी ते मुखार उखल चलता, सगळे काळोवन ते जाल्यार ते चिंता, रडता म्हाका कोण्णी साक्षेक ना, म्हाका कोण्णी आदार ना, म्हाका कोण्णी ना न्ही म्हणून तक्षण ते रोडून आसतना पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तांचे मुखार हजर जाता. ते बळवंत परजळीत त्या सगळ्या जाग्यार परजळ येता आनी जेजू ते हजर जाता. आनी जेजू सांगता, तुझे सगळे कितें आसा, तुजे वयर कितें पुरत आनी कंप्लेन केल्या, कितें तुजे बदनाम घाल्यात, ते सगळे हांव म्हजेर खाण घेता, हांव तुका सुटका दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ಎಂತ ಗಡ್ಚೆ आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी हो संवसार सांडून वयतले आमच्या पक्षाक कोणी आसचेनात. जर ह्या संवसारांत तुवें जेजूक साक्ष दिवन जियेताय जाल्यार जेजू सांगता जियेता जाल्यार तो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू थंय झडतेक येताना तुजे मुखार येतलो आनी तुजे गुन्यांव तो ताचेर घेतलो, तुजे अपराध तो ताचेर घेतलो आनी तुका रिलीज करतलो, म्हाका रिलीज करतलो. कित्याक ताणें आमचे कश्ट ताचेर घेतले म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 50 अध्यायान सांगता, आमचे कश्ट ताणें ताचेर घेतले, आमचे रोग पिडा अडचणी ताणें ताचेर घेतल्यो, आमकां लागून तो घायलो आनी ताच्या गायांक लागून आमी बरे जाल्या. तर कितलो मोग देवान म्हजो आनी तुजो केला ह्या संवसारांत पळया. देखून हे पुनर्जीवनाचे पस्त आमी बेश्टेंत पास जावचे नाका आनी एका वर्साक राखून रावचे नाका. सदां नीत आमकां पासकांचे फेस्त जावं दी, सदां नीत आमकां पुनर्जीवनपणाचो जेजू आमच्या सांगाता आसूं दी. ताका कान घेवन आमी सांगता वेया. कित्याक कोरिंथकाराचें पयलें पत्र सांगता 1 Corinthians chapter 15 15 अध्याय 20 आनी 7 वाक्या. 1 Corinthians chapter 15 verse 26 and 27. निमाणे पाडाव जातलो तो वैरी आणि निमाणे एक दीस पाडाव जातलो तो वैरी आमचो ते मरण पाडाव जातले. कित्याक सर्व वस्तू देवान ताच्या पांयां तळा घाल्यात, सर्व वस्तू देवान जेजूच्या पांयां तळा घाल्यात. सोर संसारी वस्तू सगळ्यो अधिकार जेजूक दिला म्हणटा पवित्र पुस्तक. सगळे म्हणटा पवित्र पुस्तक. आणि सर्व वस्तू म्हणताना सर्व वस्तू रसून क्रिस्ताक काल जाल्लो देव, सर्व संसारांत वस्तू रेसून त्यो सगळ्या क्रिस्ताच्या खाल जाल्लो देव ताका काल जाता, काल केल्लो देव ताका काल जाता म्हणून जायना. प्रेज द लॉर्ड. सगळो लोक त्या जेजू काल जाता म्हणून जायना. आज 2% मात्र काय सोडणे देवा काल जाता. त्या 2% कितले पर्सेंट देवाक खरी मोग करतात आमी न्हय. पूण उरलो लोक कितलो आसा मगाच्या भावा आनी भयणी, कितलो लोक अजुनी आसा. तो लोक कोणाक जेजूक पातयेनात, तांकां सासणीक जिवीत ना म्हणटा पवित्र पुस्तक. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 15 अध्याय तातूंत तो 50 तावन 50 वाक्या म्हणसर परत आमी वाचल्यार थंय अशें सांगता पळया. हे विनाशी कुडीन, हे विनाशी कुडीन अविनाशी म्हणून अविनाशीपण आणि हे मरणवंत कुडीन, आणि हे मरणवंत कुडी कुडीक मरण आसा ह्या कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची सांगणी घडून येतली. ही मातयेची कूड एक दीस अमरपण जोडल्यार देवा सांगता रावण, देवा सांगता आसून आमकां आनी एक कूड मेळटा, मेल्या उपरांत आनी एक कूड मेळटा. ही कूड आसना, ही कूड मातयेक पावता. कशें जेजूक मरता म्हणसर एक कूड आसली, पूण पुनर्जीवन जाल्या उपरांत दुसरीच कूड एक तसली कूड कसे जेजून स्वीकार केली ती कूड आमकांय मेळटली. आणि ती अमरपणाची कूड. ही कूड न्ही, ही कूड अमर न्ही, ही कूड उरना आमची, ही कूड नाश जाता. आणि एक कूड देवान आमची दिवची, देवान आमकां दिवची, ती अमरपणाची कूड. आणि ती नसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाचे सांगून घडून येतली.
जैतान मरणाक गीळ सोडले जैतान मरणाक गीळ चडलें जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक मरणान गीळ चडलें जेजूक अंत करी म्हूण चिंतलें जेजूची स्टोरी फिनिश करी म्हूण चिंतलें जेजूक सगळें नाश करून सोडलें जालें म्हणटा पूण तांकां गोत नासलें जेजूक पुनर्जीवन जातालो म्हणून ह्या संवसारांत मोगाच्या भावांनी कितलेय धर्म आसूं दी पुनर्जीवन जाल्लो एकलोच देव तो जेजू मात्र मोगाच्या भावांनी बहिणी दुसरो कोणूच आज मुसर पुनर्जीवन जाल्लो ना आनी पुनर्जीवनपणा विशयी जेजून पहिल्यांत सांगला ह्यो पुरो सांगती पहिल्यांत सांगला तो जिवंत आसतना सांगला ताका तितली गॅरंटी आसली तो पुनर्जीवन जातलो म्हणून प्रेज द लॉर्ड दुसऱ्या कोणे पुनर्जीवनात पेशना उलोवंक ना पुनर्जीवन जाल्लेय कोणी ना देखून जेजूची कितलो सक्तेवंत पळया कितलो बळादेक पळया देवाच्या एकलोच जनेत पोत सगळी पदवी देवान त्या पुताक दिल्या आणि ती पदवी काणयोन ह्या संवसाराक आयिल्लो आणि तीच पदवी ताणें पुनर्जीवनपणान परत आपणावन सर्गींच्या राजाक देवा बापाच्या उजव्याक बसून म्हज्या आनी तुज्या खातीर विनंती करच्या खातीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मागीर मुखार सांगता पळया ये मरणा खंय आसा तुजें जैत खंय आसा तुजें जैत खंय जैत जोडलें गे तुवें जेजूक मरण आयलें जैत जोडलें गे त्या मरणांत तें जैत जोडूंक सकना मरणांत पळया ये मरण खंय आसा तुजें कूस तूं खंय आसा तुजी कूस कूस खंय आसा ती पाताकच मरणाचें कूस पाताकच मरणाचें कूस हाचेर वयर मात्र आमी इल्ली जागृत काणगेची आमच्या जिवितांत उलयतना हेरां कडेन उलयतना खबरो उलयतना जागृत करी आमची जीब इल्ली सांबाळीचे कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिबेंत दिसाक हजार फातकां जावन जातात आमकां कळीत कळना कंट्रोल आसना आमच्या मदें देखून ती कंट्रोला काडीचे आनी नियमशास्त्र पातकांचे बोळ जावन आसा आणि पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त मारिपात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती देवान आमकां जैत दिला आपल्या पुता मारिपात आपल्या सक्तेन त्या पुताक भरण ताचेंच रगत ताचेंत सगळी कूड ती बेसां करणं त्या रगत वाळून आमच्या खातीर त्या पुताक बली दिल्लो जे देव कितलो आमचो मोग करता कित्याक कशें ताणें पुताक ह्या संवसाराक धाडलो तशें म्हाकाय आनी तुका ह्या संवसारान धाडला ह्या संवसाराचेर जैत व्हरूंक कशें पुतान जैत जोडलें तशें आमी ह्या संवसारान जैत जोडूंक आसा पंगच्या भावा आनी भयणी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया फिलिपी घरा बरयलें पत्र सांगता पयलो अध्याय 20 वाक्यां आनी 20 आनी 1 वाक्यां फिलिपियन चॅप्टर 1 verse 20 and verses 21 मुखार सांगता पळया म्हजी कतकती आशा आनी म्हजो भरवसो म्हणटा सांपावल हित म्हजी कतकती आशा आनी म्हजो भरवसो हांव कित्याक लजेक पडचो ना जेजूचेर पाती येयल्ले मोगाच्या भावा आनी भयणी तुमी कोणूच लजेक पडचे नात कोणूच लजेक पडचे नात तकली उखलून चलतल्यात मोगाच्या भावा आनी भयणी कितेंच भिरांत धरनाकात तुमी कोणूच लजेक पडचे नात म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता बगार जशें आदी तशें आतां हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वांसोवया ती मरो ही कूड वांसोवन दी या मरोवन दी क्रिस्ताक महिमा जातली पाती आनी म्हाका ही पाती आनी म्हाका आनी तुका आसाजे प्रेज द लॉर्ड हांव मेल्यारी सोम्यासो हांव जियेल्यारी सोम्यासो हांव मेल्यार म्हाका बरेंच हांव जिवीत आसल्यार म्हाका बरेंच कित्याक हांव मेल्यारी देवाचें काम करतलो आणि जिवंत असल्यार देवाचींत कामां करची दुसरें कालें करूंक आसा म्हाका आनी तुका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमी मुखार आमी वाचून पळयल्यार कळटा मोगाच्या बारेन आनी की मुखार सांगल्या पळय म्हाका सदांच हे फातीनी आसा म्हाका वांचचें म्हळ्यार क्रिस्त म्हाका वांचचें म्हळ्यार क्रिस्त मरचें म्हळ्यार फायदो अच्छा की बरें सांग पावलाचें उतर आमकां सांगूंक धैर्य मेळचें केदाळाय हांव मरचें म्हळ्यार क्रिस्त हांव वांचचें म्हळ्यार म्हाका मरचें म्हळ्यार म्हाका वांचचें म्हळ्यार क्रिस्त मरचें म्हळ्यार फायदो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांवें वांचचें जाल्यार क्रिस्ता खातीर वांचचें मेल्यार आमकां फायदो कित्याक सर्गींच्या राजांत देवा सांगता जिवचे भाग म्हाका आनी तुका मेळटले प्रेज द लॉर्ड फिलिपियन चॅप्टर 3 verse 20 and 21 सांगता फिलिपी घरा बरयलें पत्र 3 अध्याय 20 वाक्या 20 आनी 1 वाक्य आमकां सांगता आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक थंय तावणी अंश आसात सोडवून धरा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरेन वाट पळोवन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक
थंय थावन अंश आसा तो सोडवून धरा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसाव सर्व वस्तू आपणाक खाल करून सकतेलो तो देव आपल्या पदवेन आमची किरकोळ कूड रुपांतर करून ती आपल्या महिमे बरीत कुडीची स्वरूपाक तो हाडतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून पळया सर्व वस्तू आपणा खाल करूंक शकतलो तो देव आपल्या पदवेन आमची किरकोळ कूड रुपांतर करणं ही कूड रुपांतर करणं ती आपल्या महिमे बरीत कुडीचे स्वरूपाक तो हाडतलो. कशें जेजूची कूड महिमे बरीत जाली तशेंच आमची कूड महिमे बरीत जातली मेल्या उपरांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 8 and 9 सांगता. तिमोथीचे दुसरें पत्र पहिलो अध्याय 8 आणि 9 वाक्य अशें आमकां सांगता. 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 8 and 9. तर आमच्या सोम्याक आणि तसो कैदी जाल्ल्या म्हाका कैदी जाल्ल्या आमी देवाचे कैदी कशें सांपाल म्हणटा हांव तसो कैदी म्हणटा. ताणें जैलान दादले दीस कोण तितले जैलान नातलो ताका कैदी करून घाल्लो. कितले पटी ताका संकळींनी बांदून घाले कितले पटी ताचे इस्त्रेत दिता कितले पटी ताणें मार केले कितले पटी जरबदाचे मार केले कितले पटी ताची ताणें पैन करची ती बोट फुटून गेली कितले पटी तो जीव दाळेन ताका रेवट घाले कितले पटी ताणें सिनोगोगांनी मार केले कितले पटी तो जैलान पडलो कितले पटी तो सांकळीन ताका बांदून घाले कितले ताणें सोंसले कश्ट तितले कश्ट खंयच्याय दिसान सोसूंक ना सांगता एकलो जाणारी मनीस ताच्या पुस्तकान बरोवन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी पळया तो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजे नाका. पळया पयल्या सोम्याक साक्ष दिवंक तूं लजे नाका. दुसरें कैदी जावन असलेल्या पावलुकी साक्ष दिवंक लजे नाका म्हण पवित्र पुस्तक सांगता. बगार देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन सुवार्ता परगटल्या कष्टा वावटींत सुवार्ता परगट कसताना कष्ट आसा वावंट आसा त्या कष्टा वावटींत म्हजे सवय भागीदार जा. तुम्ही सगळी या सुवार्थेंत भागीदार जातात. ह्या घडये तुम्ही जे कितें कोण पुरा आतां ह्या युट्यूबान तुम्ही आयकतात हें देवाचें उतार आयकतात तुम्ही ह्या सुवार्थेंत भागीदार जाल्यात. ह्या सुवार्थेंत तुम्ही भागीदार जाल्ले वरी देवाची जायतीं आशिर्वादां तुमकां मेळटात मोगेच्या भावा आनी भयणी. प्रेज द लॉर्ड. आनी देवान आमची सोडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपणें दिलें. प्रेज द लॉर्ड. देवान आमची सोडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपणें दिलें. आमकां एक पवित्रपणाक आपणें दिलें. आमच्या करण्यांक लागून न्हय आमच्या करण्या आमी बरीं कामां करता म्हणून न्हय देवान आमकां सोडवण दिल्ली. बगार आपणें केल्ल्या मांडावळी आनी खुरपे खातीर देवान पयलंती मांडावळ केल्ली. देवान पयलंत मांडावळ केल्ली आपल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडिजे आनी आमकां सोडवण दिजे आमकां सुटका दिजे. पातकाचे गुलाम आमी जावन नजो सैतानाचे गुलाम जावन नजो वायट सवयान आमी आसोव नजो असल्या संगतीने तुमी वळख जावन नजो म्हणून ताका सुटका दिवच्या खातीर ताच्या पुताक ह्या संवसारीन धाडिल्लो. आनी आपणें केल्ले मांडावळी देवान केल्ली मांडावळ तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत देवाची मांडावळी जावन आसा. आज आमी देवाचें उतर आयकता हें केल्लें मिसांव चलता जाल्यार ही सगळी देवाची मांडावळ ताच्या कुरपे खातीर. ती कुरपां तुका आनी म्हाका मेळटा मोगेच्या भावा आनी भयणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हेब्रेवांचें पत्र सांगता 2 अध्याय 14 आणि 15 वाक्या. हेब्रेव चॅप्टर 2 वर्स 14 and 15. हेब्रेवांचें पत्र 2 अध्याय 14 आणि 15 वाक्या. आनी आतां भुरगीं रक्तमांसाच्या सैमाची जावन आनी आतां भुरगीं आमी रक्तमांसाच्या सैमाची जावन आसतना आमी रक्तमांसाची सैमाची जेजूय ह्या मनशा सैमाचो वांटेली जालो. देखून जेजूय रक्तमांसाचो जावन ह्या मनशाच्या संगतीनी मेतेर जालो म्हळ्यार वांटेली जालो. ताचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो. आपल्या मरणान त्या कुर्साच्या मरणावरी सैतानाचे पाडाव जाले. सैतानाची सलवणी जाली. सैतानाक ताणें आपखिलो धरणीक ताका पिचार केलो हाताळाक धडलो आनी 1000 वर्सां खातीर पिचार केले म्हणटा पवित्र पुस्तक उगडपणाच्या ग्रंथांत. प्रेज द लॉर्ड. आनी मुखार सांगता पळय पाडाव केलो अशें मरणाच्या भिरांतेन आपली सगळी जिणी बरो गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली. देखून मरणाची भिरांत आमकां केदाळात आसोवन असो आमी प्रिपेर आसाचे तयार आसाचे. खंयच्या दिसा खंयच्या घडये एका मनशाक मरण्यात म्हणून सांगूंक सादत ना मोगेच्या भावा आनी भयणी. आज आमी सांगता आसांव आज आमी सांगता देवाचें उतर आयकता पूण फाल्यांच्या दिसा आमी आसांव घेवन आमकां गॅरंटी ना कोणाकी. देखून
आमकां जीनभर गुलामपणाक आमकां लोडटा तें मरण म्हणलें. तो मरण म्हणलें सैतान आमकां गुलामपणाक लोडटा. हें जालां त्या गुलामपणांतल्यान सुटका दिवच्या खातीर आमकां जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इसाया प्रवादी सांगता 25 अध्याय 8 वाक्य 22 वर्स हे जेजू येवच्या सादारण 700 years पयलें 700 वर्सां पयलें ते जाल्यार सांगलेली प्रवाद्या मारिफात उलयली जेजू विशीं उतरां म्हळें. इसाया 25:8 तो सस्नाक मरणाचो नाश तो करतलो. सस्नाक मरणाचो नाश करतलो. सर्वेस्पर देव सर्वेस्पर देव हर एक मुखा वयली दुकां हर एका मुखावयली दुकां पुसून काडतलो. मगच्या भवानी बहिणी पळया 700 years पयलें 700 वर्सां पयलें देवान सांगलेली उतरां मगच्या भवानी बहिणी. सर्वेस्पर देव हर एका मुखावयली दुकां पुसून काडतलो. तो आपल्या परजेचो कळंक अख्खे पृथ्वे वयलो तो आपल्या परजेचो कळंक आख्ख्या पृथ्वे वयलो काडून पयस करतलो. हाडून पयस करतलो. कित्याक सर्वेस्पर सर्वेस्पर उलयला. मनीस उलयले न्ही. मनशान आज उलयल्यार फाल्यां ताका कळीत ना तो काल उलयला म्हणून. देखून आमी उलोवण्यान सत्र आयकानगेचे पूण देव उलयला जाल्यार ताची बसावणी ताका कळीत आसा आनी ताच्या बसावण्यान तो थीर आसा आनी ताची बसावणी आमचे थंय जारी केली ताणें. 700 वर्सां गेल्यार ताची बसावणी ताणें जारी जालीत मगच्या भवानी बहिणी. देखून इसाया प्रवादी 65:20 सांगता. इसाया प्रवादी पुस्तक 65 अध्याय 20 वाक्य आनी थोडे थंय थोडेच दीस जियेतले भुरगे थंय थोडेच दीस सयत जियेतलें भुरगें आनी केदीस आसचे ना आनी केदीस आसचे ना आनी आपले प्रायाचे बर्तेक आनी पावसर प्रायाच्या बर्तेक पावसर वांसनातलो म्हातारो आसचो ना. वांसनातलो म्हातारो आसचो ना. 100 वर्सांचे 100 वर्सांच्या प्रायर मरतल्या मनशाक तरणाटो म्हणटली. आनी 100 आनी वर्सां 100 वर्सां जायसर कोण कोण जियेना जाल्यार ताचेर ताचे शिरा पडला म्हणटली. प्रेज द लॉर्ड. हे कितें सांगता आमकां. देखून हांगा प्रायाची गरज न्ही. प्रायाची गरज न्ही. आमी ह्या संवसारान देवा सांगता जियेल्यार पुरो. ती कितलीं वर्सां जिवंदी कितेंय जिवंदी कशेंय जिवंदी ती लक्ती जायना. तुजें मरण खंयच्या प्रायर येता म्हणून लक्ती जायना. पूण मरण ह्या संवसारांत येताना आमी कोणा सांगता आसांव देवा सांगता जियेता गी त्या पुनर्जिवंतपण जाल्ल्या जेजूची सकत आमचे थंय आसा गी. ह्या पुनर्जिवंतपणाची जेजूची सकत आमी काणी घेवन आसांव गी. तेदाळा खंडीत जावन आमी भागी मगच्या भवानी बहिणी केदाळाय मरचे कांय व्हडलें न्ही देवा सांगत आसल्यार पुरो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मरणाक आमचेर जैत ना. आमकां जिवंतपणाचें जैत मेळ्ळां. जेजूचे जिवंतपणाची सकत आमकां मेळ्ळ्या. देखून मरण आमचेर आयल्यार आमकां पाडाव करूंक शकचें ना. आमच्या आत्म्याक तें आपडूंक शकचें ना. कित्याक देवातावन आयिल्लो आत्मो देवाक आमी फाटीं दिवंक आसा मगच्या भवानी बहिणी. हे पुनर्जिवंतपणाच्या फेस्ता वेळार हे जगतें देवाचें उतार देवान आमकां फावो केल्या खातीर देवाक अर्गां दिवया आनी आमच्या कुटुंबा खातीर आज विशेश तरेन मागया. जायत्या कुटुंबांनी अजुनूय देवाचेर पातयेनी ना. देवाचेर भरवोसो ना. जायतीं कुटुंबां पितीसपणां आदरतात. जायतीं कुटुंबां थंय हांगा दवतात. जेजूचेर भावार्थ दवरनात विश्वास दवरनात. तसल्या कुटुंबा खातीर आज आमी मागया. जावंक बरो तुमच्या कुटुंबांनी थोडे सांदे आसले आसूंक पुरो. आनी असल्या खातीर आमी खंडीत जावन आज मागल्यार खंडीत तांकां मुखल्या दिसांनी देव उजवाड फांकयतलो आनी तांकां ससनाच्या जिविताची बाछावी तांकां मेळटली. कित्याक तुवें आनी मागल्यार खंडीत तें तांकां मेळटलेंत. देखून आज आमी मागया. तर पिडेस्तां खातीर मागया आज आनी सगळ्या कुटुंबां खातीर मागया. विशेश जावन तुमची कुटुंबां ह्या वेळार भेटून दिया आनी सगळ्या पिडेस्तां खातीर आमी मागया. ह्या वेळार प्रत्येक जावन आमी मागया आज. विशेष जावन एक बहीण आसा एवलीन म्हणून बहीण कॅन्सर पिडेन वळवळटा. तेजे खातीर फेल्सी म्हणल्या बहिणी खातीर मागदलीन म्हणल्या बहिणी खातीर आमी मागया. आनी तशेंच पावल सुकर म्हणल्या बहिणी खातीर मागया. आनी ह्या सगळ्यांची पिडा आशिल्ल्या गूण जावच्या खातीर मागया. विल्सन क्रास्ता म्हणल्यार तरणाट्याकल्या ब्लड कॅन्सरान वळवळटा ताका सुटका मेळचे खातीर क्लेडिटा म्हणल्यार 4 वर्सांच्या भुरग्या खातीर मागया. आनी जायत्या जाणांनी मरिया म्हणल्या एका बहिणी खातीर आमी मागया. तिका सगळे रितीची सुटका मेळच्या खातीर मागया. आनी मागया आमी प्रत्येक जावन आमच्या फ्रांसीस पिंटो त्याचे ड्राय बोन्स आणि ड्राय शोल्डर्स कितें आसा आनी ड्राय कॉफ सगळे गूण जावचे खातीर मागया. विल्फ्रेड सिक्वेरा म्हणल्या भावा खातीर त्याचे सगळे रिपोर्ट सगळे नॉर्मल येवचे खातीर मागया. आनी प्रत्येक जावन आमी मागया जुलियट फर्नांडीस कुटुंबा खातीर ताका संपूर्ण तरान देवाची मोग अनुभव करूंक मेळोवन दी. देवाची सकत तिंगा मेळोवन दी. आनी विशेश जावन आमी आज जी कोण आमच्या मुखार हजर जाल्यांत ह्या मागण्यांत तुमी सगळीं कोण पुरा
आमच्या संघात जॉईन जाल्यान तुमच्या हर एकल्या गरजां खातीर आमी मागता ह्या वेळार हालेलुया 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 हीरा बाबा रखला वरदगा संदर बर करबला रखला वरदगा जीजा 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 एवरीथिंग विल बी लॉर्ड जीजा जीजा पुट पॉझिटिव्हली इन देयर लाईफ लॉर्ड जीजा हालेलुया हालेलुया आशीर्वादित कर जेजू हर एक पिडा शिडा तांचे तान पयस वचूंदी वाईटाचे सत्य सगळे तुटून पडून या वेळार हर एक पिडा शिडा तांकां सन्न वचूंदी निरासपण सन्न वचूंदी सलवणी सन्न वचूंदी तुझ्या पुनर्जीवनपणाची सकत हर एकला ते वाळी समी जेजू या वेळार हीरा बाबा रखला वरद फायनान्शियली समस्या असल्या सगळ्यांक सुटकाला पळय जेजू फायनान्शियली ब्लेसिंग घेऊन दी फिजिकली मेंटली स्पिरिच्युअली फायनान्शियली हर एक ब्लेसिंग तांकां दी जेजू समृद्धीचे जिवीत तांकां फोव कर जेजू सगळे रिणाच्या भारतांचे ते पयस कर जेजू आणि सगळ्या रितीचे बळ सकत तांकां तुझी सकत तांकां त्यांच्या जिवितांत वाळय समी जेजू त्यांची कुटुंब आशीर्वादित कर त्यांची घरां आशीर्वादित कर जेजू तांणी करची कामां आशीर्वादित कर जेजू हर एका रितीचे सुटका या वेळार मेळोवन दी जेजू तुझ्या पवित्र नावान मागता हीरा बाबा रखाला वरदगा शदर यालले शकर बार खरबाला रखाला वरदगा शंदर बर जीज 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 हालेलुया 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 हीरा बाबा रखाला वरद शंदर बर करबाला हीरा बाबा रखाला वरदगा शदर बर करबाला रखाला जीज जीज थैंक यू लॉर्ड फेल बाबा 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 रखा शदबा करबाला रखाला वरदगा शंदर बर करबाला हीरा बाबा रखाला वरदगा हर एक सकत तुमका जेजूची सकत पुनर्जन्म बल सकत या वेळार अभिषेक जाऊन दे अनोटिंग जाऊन दे हीरा बाबा रखाला वरदगा शंद तुमका अडकली जेच्या नावानं ब्रेक करता या वेळार आणि बाइंड करता ते सगळे शक्ती हीरा बाबा रखाला वरदगा शंदर बर खरबाला रखा हीरा बाबा यार 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 रखा बाबा 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 रखाला वरदगा शीरा बाबा रखाला वरदगा शंदर बर खरबाला रखाला हीरा बाबा रखा जीसस थैंक यू लॉर्ड 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमका समेस्तांक खंडीत देव मुखल्या दिसांनी सौर आशीर्वादांनी बरो दी आज कितें देवान तुमकां देवाचें उतर परगट केलां देवाच्या उतरा प्रकार तुमकां जिवची कृपा सदांच तुमच्या कुटुंबाक मेळोवन दी आनी तुमच्या सर्व आशीर्वादांनी तुमच्या कुटुंबा बरोवन दी म्हणून मागता आणि जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची सकत तुमकां हर एकल्यांक मेळोवन दी म्हणून मागता देखून ह्या वेळार खंडीत जावन आमी जेजून शिकयलेले मागणें सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता ते संवसारांचा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळलीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरे कुतकन मरलेले सुमितीजे सांगाता श्री आमचे तूं सदैव आनी सदैव पॉल जगतशें जेजू भगवंती बरी आहे देवाचे माफिया खातीर विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भजन जाल्यार समेस्तांक देव बरें कर म्हणटा आनी तेत पुनर्जीवनपणा जेजूची सकत तुमकां सदांच मेळोवन मागता तुमकां समेस्तांक बरी रात मागता गुड नायट